फाटली कांय वर्सां कोरोनाक लागून लोकांचे बरेच हाल जाले. परत एक फावट कोरोनान कांय देशांनी तकली वयर काडल्या. ऑक्सिजनाक लागून कितल्याशेच जाणांचो जीव लेगीत गेला. गोंयांत कोरोनान परत खवदळ घालचो न्हू म्हण कुंकळे ऑक्सिजन प्लांटात पूर्व तयारी सुरू केल्या. पळोवया पुराय बातमी. पयलीच दिवाळी आमी साजरी केल्या आणि आता नाताला आणि त्याच्या नंतर न्यू इयर. दिवाळीक आमी नरकासुराक लासतात. आता हो खंय तरी कोरोनाचो नरकासूर आसा हो परतून वयर सरले कडेन आसा. चायना सारको जो देश आसा ह्या देशाक काबार केले कडेन आसा. तांकां पेशंट दवरपा जागा ना, तुका दोतोर ना आणि त्याच बरोबर ज्यो डेड बॉडी आसात हेक सुद्दां दवरपा जागा ना. व्हडले व्हडले कंटेनर जे आसात हे कंटेनर तेणी ह्या कंटेनरांत त्यांची ज्यो बॉडी आसात ह्या इलाज जो आसा ट्रिटमेंट आसा ह्या कंटेनरांक करपा पडले कडेन आसात. सगळी फूल जाला आणि त्याच बरोबर हांगाय बी आमच्या इंडिये दर गोंयाक खंय तरी आतां कोरोना जो आसा हो वयर सरपा लागले कडेन आसा आणि हेच्याच खातीर सेफ्टी मेजर म्हणून प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. आज तुमकां आमी दाखयतात की जी कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक जी ऑक्सिजन फॅक्टरी आसा ह्या ऑक्सिजन फॅक्टरी कशी रेडी आसा. कित्याक कोरोना खातीर लास्ट टायम तुवें पळयला ऑक्सिजन कमी आसले कारणान कितलेशे लोक मरोन गेले. ह्या मरोन गेल्ले लोकांक आनी परत जीव हाडपाक जायना. ते गेले. आता तरी ह्या फॅक्टरीक पळोवया की ऑक्सिजन कशें तयार करता आनी तुमी कशें रेडी आसतले हो ऑक्सिजन सप्लाय करपाक. हे आज आमी ह्या फॅक्टरी कडच्यान जाणून घेवया आणि त्याच बरोबर असलो प्रसंग हांगा येवचो न्हय आनीक बरे भशेन ह्या कोरोनाचे विल्हेवाट जावची अशें म्हणून मागतात. तशेंच जो फॅक्टरी कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटी आसा हेंचे कडेन जाणून घेवया ते दिसाक कितली सिलिंडर तयार करपाक शकतात, कितली स्टाफ आसा आणि कशी प्रिपेअर आसा, कसो त्यांचो प्लांट रेडी आसा हे आज तेंचे कडच्यान आमी जाणून घेवया. आता कोविड परतो स्टार्ट जाले कडेन आसा आनीक लोकांक आता ऑक्सिजनाची गरज पडटली. तुम्ही कशी प्रिपेअर आसा ह्या ऑक्सिजना खातीर? Okay, so first of all, we are from Kunkoli Oxygen Plant Private Limited. Our unit is based in Kunkoli Industrial Estate. Regarding COVID, as we know, it's again coming back and it's going into peak again. As we talk about the previous COVID last year, we were already prepared for all the situations which were coming up. We had enough oxygen. As we have a manufacturing plant of oxygen, we prepare our own oxygen and we supply cylinders. So for this wave, if it's coming up, we hope it doesn't comes up. But if it in case it comes up, we are ready. We are prepared to supply oxygen cylinders. Our daily capacity is around 400 to 450 cylinders to supply jumbo cylinders. And recently we have done all maintenance of the plant, and it's ready, and we are prepared to fight against COVID. How many your workers are there? Currently we have 12 to 14 workers where we run 2 shifts of the plant in a day. If anything happen, you are ready? Yes, we are ready to supply cylinders to government, private hospitals. Currently we are already supplying to private hospitals cylinders in Margao. And if in case there is more requirement, we don't mind running our plant 24 hours also. We are ready for that also. गोवा 360 एखादी कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटी साकून रमेश नायक राऊत.